गुरुर्मा परमगुरुर्मा श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः. ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಜಯತೀರ್ಥರು ಭಾಗ 2. ಪಕ್ಷಿಪಟಿ ಸುಧಾಮಂಗಲ ಬಸವನು ಕಾಣಿರಬೆಲ್ಲಿ ಆದಿಕ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಮಂಗಲ ಕೆಲ್ಲೆಂಕ ರಾಘವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಾಶ್ವರೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ मठाश्वरेची 1 लाख रुपये दिताची ताजेवरांनी तांकां खंय फुडें काम जावं काडून दिसचे असं म्हणटा कितलो मोल आसा म्हणून सांगचे आमी उत्तर सांगता एक सुधा पंडित म्हणून सांगलें. ताजे नंतर जयतीर्थ नांव पळयलें म्हळ्यार टीकाचार्य म्हणून नांव पळोवन गेलें. हागेले बग्गे सांगतना विजयदासान एक 2-3 सुमार पद्य बरयलां तातूंत एक पद्याची एक सोल सांगता. योगी अक्षोभ्यर करकमल संजाता भागवतर प्रियनो योगिಗಳ ರಸನೋ ಮಳಖೇಡ ಆದಿವಾಸ ಕಾಗಿನಿ ತಟವಾಸ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದಾಸ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದ ಸೊಕೀದ ಕೊನೆ ಧೂಳಿ ತಾಕೀದ ಮನುಜರಿಗೆ ಕಾಕು ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಬೇಕಾದ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವನು ಶ್ರೀಹರಿ. जी ताणते त्या टायमारी ते बोर्डच्या बसील ताणें येरगोळा गुहेंतू एक फाटी विद्यारण्य येता. विद्यारण्य म्हणून सांगल्यार विजयनगर स्थापनेक काम केलोलो ताका राजमर्यादांनी आशिल्ली अक्षोपी तीर्थाले एक फाटी सोलवलो ते ताका अक्षोपी तीर्थालो एक शिष्य हांगा येरगोळा बैसून कसं कितें ग्रंथ बरयता आसता म्हूण कर्णाकरणी जावन आयकून आसता कसान बरयता आसता पळया तागेले तितले बिगू आस की कित्याक एक फाटी सोलशिल्लें हांव सोलवलें कैद जत्वे म्हूण ताका एक हेच्यान आसून तो सीदा येता येरगोळा गुहे येता तो ताका एक आदरात तेणी करता. तेन्ना तो ताणें बरयता अशें प्रमाण ग्रंथ म्हणून प्रमाण लक्षणां म्हणजे एक मध्वाचार्यालें ग्रंथ ताका तो टीक बरयता आशिल्लो कसं हक्क टीक बरयता म्हणून तो प्रमाण लक्षणां शिकून काडून पळयता. एक ಸ್ವಲ್ಪ वाद्य देता कसने विशय दिसना हें कसने बालवाक्यम किम म्हणून तो हें म्हळ्यार संचेडून बरयलें म्हणून कसं हक्क टीक कसने म्हणून हक्क कोप येवन वता. बालवाक्यन किम न्ही बालबुद्धी तव तुगेली बालबुद्धी घे ताची टीक वाजून पळय म्हणून ताणें बरयलें पुरो विवरण दिता. ते एक विवरण पळयलें तशी तो म्हणटा वय तुगेलो असाध्य टीक आहे तूं बरयलें सगळें विचार समज तुगेलें तसलें सन्मान करना जाल्यार सन्मान करच्यो चुकी तुगे पुरा ग्रंथ घेवन आनी हांव तुका सन्मान करता थंय विजयनगर आयले म्हणटा जाय तर म्हाका येवं टायमार हांव येता आतां न्ही मेळ आनी तें काम सगळें जाय न्ही म्हणून हांव सांगून पेटयता. हे विशयान तूं दोनी खंडीत एक कसं म्हळ्यार विद्यारण्यान एक हृदय वैशाल्य ते एक आमी मेचूक दिवपाक काल्यार म्हणून सांगल्यार तागेलो गुरुले सोलवल्लो शिष्या सोलसूचे जत्वे पळय हांव म्हूण आयिल्लो जाल्यार शिष्या पांडित्य तितलो लायक आसा म्हणून पळय खूश जावं न्हू ताका हांव सन्मान करता म्हणून ताका एक हृदय वैशाल्य ना जाल्यार तें साध्य आसलें ते म्हणटा ताका एक विद्वत नमन म्हणून सांगून सांगितलें. तशी जनतेन हागेलें तें पुरा काही करून भायर कडेन पुरा ताका नांव पडलें ताजे नंतर जयतीर्थರು म्हणजे कित्याक टीकाचार्यರು म्हणजे नांव गट्टी पळोवता आदिकाची चालती अशें टीकाचार्यರು म्हणूची कडेन जयतीर्थರು म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ सांगता तो नांव मेजर अशें टीकाचार्याचें. तशी 20 वर्ष ते गुहे दाखून जाले नंतर तो तागेले ते ग्रंथ सगळे जाले नंतर भायर पडतना ताणें फस्ट येवचें खंय म्हणून जाल्यार कोल्हापुरा येता. कोल्हापुर महालक्ष्मी जागो ते महालक्ष्मी जागेन ते देवस्थाना सगळें पुजेनी करता. देवस्थानान पूज करून थंय एक सप्तक वास्तव केले तशीची थंय एक पंचगंगा तीरा म्हणून कोल्हापुरा भितर थंय कसं जाता थंय एक वादिंद्र म्हूण एकलो आसता तो अद्वैताचे तो कसं करता हक्क आपयता सगळें भारी ग्रंथ सगळें बरयलां काय मागीर तूं वाक्य हाडटा येवका म्हणून जायता हांव कांय येता म्हण हाणें काय ताका सोदूंक गेलो न्ही तोच हाक सोदूंक येनायलो तशी जावन वाक्य सुरू जाता आनी सांगिल्लें पुरा विवरण आयकल तशीची हेरदूस तो वाक्याकय येना कडेन तो सोलोन म्हणून ओपूंक येता. आदिक ते पंचगंगा मठा भितर हागेले एक विजयस्तंभ आसता जयतीर्थान ताका वादिंद्रा सोलशिल्लें म्हणजे एक विजयस्तंभ आदिक थंय पंचगंगा मठा लागीं आसा. कोल्हापुरदಕ್ಕಂತ ಅಂದಶಿ ಮುಖ ಸುನಿನೋ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಸುರು करता
थंय गेले तेन्ना कुरुक्षेत्राला गेले तेन्ना भरती जनते ब्राह्मण सगळे बसली. कसं नाही म्हणा निरशना कसं लायक त्या टायमारी जेली भितरी महम्मद तोगलक म्हणून एकलो आशिल्लो. ताणी कसन केलें म्हणून सांगल्यार एक जिजिया तेरीगे नाजाल्यार बलवंत अशें मतांतर हे दोन्ही आमकां कैद करता म्हणून ब्राह्मण ते निरशना बशिले. ह्या टिकाचार्य ते पळयले नंतर ताका दिसता एक वाट करता म्हणून तो कुरुक्षेत्रार वता. तितले भितर ताका कसन जाणा ते तोगलकाक ताका ते कागद गेला गुरुबर घालून अशें अशें आमगेले जनाचो व्हडलो घेती येता तसो तो भारी ताकद आशिल्लो ताका सन्मान करी ताका दाज्य जेवप सोक करनाका. तें आयकल फुडलें ते सोदून येवन तागेले जन पेटयता तुमगे कोण गुरू आयला काय ताका आपोवंक न्ही याची. ते देवा म्हणटा हांव तुमगेले स्थाना येना कसन जालें आमगेले कसल चूक आसा म्हणून हांव तुमगेले जागे येवंक जाल्यार म्हगेले शरत दोन आसा. एक कसं म्हणून सांगल्यार तुमी तें जिजिया तेरीक म्हणून ब्राह्मणाक घालून काडटा बलवंत मतांतर करना म्हणून म्हाका गॅरंटी कोण दिलें येता नाजाल्यार हांव येना म्हणटा. तितलो ताकद आसा तुमी पूज करचे फातर विग्रह हाका सगळें तितलो ताकद आसा म्हणून तो टॉर्च येवन ते वादा येवन बसता. तेन्ना हांसता म्हणटा ताकद देवा पुरा कडेन आसा ते कोण घेतले मात ताकद जाय हो तूं देवा न्ही देवाल ताकद केन्नाय उणी ना. सुर्याक दोळ्यान कशें पळोवचें हांवें कशी देवाल ताकद कोणें पळोवचें येना म्हणटा. तशें आसा म्हणून जाल्यार तुमगे त्या सालिग्रामाक तितलो ताकद आसा म्हणल्यार म्हाका एक काम करा म्हगेलें एक काम केलें तुमी सांगितलें पूण हांव समजून दिता म्हणून सांगता कोप्पार. हसता तो कसलें जायना तें जिवनांत कसलें ना म्हणून. तेन्ना तागेले पूत एकलो आसता पत्ते खान म्हणून लास्ट 16 वर्स जावन हंतार पळय नाशिल्लो. हक्केक तुमी जो हुशार कोन्न दिया हांव गॅरंटी जावन तुमी सांगिल्लें ओपून सगळें कोन्न दिता म्हणून. जायता ते कसाने कांय समजना आतां खाडाची म्हणटा ते पत्ते खाना होंग येवन येताताली. आनी हे दुसरें पूज केलें फुडें त्या सालिग्रामा उदकान ताका मारलो केलें फुडें तो चल्लो उठून बसता ते पळयत भितर हाका मात्ती गुण वता हे बा कसन ताकद आसा बा गेले विचित्र हो म्हूण सांगून जायते हांव आतां न्ही ब्राह्मणांनी मुखारी जिजिया तेरीक घालना आनी ताका बलवंतर मतांतर करना म्हूण सांगून ओपून सोडता. कडेन ना तितलें तरी म्हाका समाधान जाय न्ही हें तांकां जालें तुमकां हांव कसलेंय पूण हें सन्मान करता म्हाका एक अवकाश दिया म्हणटा. तशेंच तुका तितलें करपाची इच म्हूण आसल्यार अंबारी वेर म्हाका बसकरोंक म्हण आशिल्लो म्हाका बसकरोंक नाका तुवें मध्वाचार्य ग्रंथाक बसकरोंक घे ताजे वेळांनी आमगेले देवा पेट दिता आमगेले एक शिश्य आसता त्या समेत ते तूं मेरणी करून हाडे पुरो तितलें केलें पुरो आमकां तूं करचें व्हडलो सन्मान म्हणून त्यो टिकाचार्य ते सांगलें तशी थंय मेरवणीक व्हरून सगळें हांग करतात. हें जालें दिल्ली भितर गेल्लें थंय देखून वापस येवचें सुरकुतीत बेताल गंगे वचून तागेले परत थंय खंय भोंवचें आसपा थंय भोंवगेन येवन जाता ताणें ते सक्कर केले नंतर वापस तागेले मामूल जाग येवचें सुरकत मामूल जाग म्हणल्यार ताणें अशें येरगोळा लागीं त्या टायमार तेन्ना जाणा येरगोळा भितर एकलो सुबे खान म्हूण एकलो हो आशिल्लो मल्ल नांव ताका सुबे खान की मल्ल सुबे खान की अशें म्हूण नांव तागेलें. ताणें तो तशें म्हणून ब्राह्मण विरोधी न्ही आशिल्लो आनी जनाक उपयोगी काम केली सगळें करता आशिल्लो. थंय ताका ते येरगोळा गुहे त्या शंखतीर्था लागीं एक कोळा आशिल्लें त्या कोळान ताका कसन केलें उद्दार आपचें ना 2-3 वर्सां ताणें प्रयत्न केले तेची कोळा करचें केलें तशें उद्दार आयलें तशी ताणें वड्ड बांदचो त्या वड्ड पुरो बेतून चूर जावन अशें उद्दार आपचें नाशिल्लें तें जावन ताका करकर लागलें. त्या टायमार थंय देखून डेली देखून आयकत ना कोणाक कितें पत्ते काना इतलें जीव केलें की समता गोंयत म्हणून केलें की म्हणून तसलें येती आमगेले जागा आसून आमकां कितलें सहाय करना म्हणून मरना ताका आमी डायरेक्ट गेल्यार कांय समजत की ना की पूण तागेले शिश्य कोण आसाची म्हूण सोदताय सोदतना तागेलो आप्त शिश्य एकलो आसता ते तागेले संस्थान तागेले मुखांतर जयती दिताले म्हूण सांगतात अशें अशें आमी तें येरगोळाचें न्हंय सम करता म्हणून अशें ताका एक आमकां सहाय जाय आशिल्लो तितलें न्हय पुरा जाणां जावपाक जालें ना कांय तो ना फाल्यां आमगेले पूज जाली तशी तुमगेले जना पेटोवन दिया हांव ताका वेवस्था करून दिता म्हणून ताणें केल्ली कसं ना त्या दिसा देवा पूज जाले नंतर 4 हिडी माती होवन हे 4 मुल्ले हे माती होवन घाला म्हणून तांचे एक कडेन हास येता जाल्यार हागेली ताकद कशी म्हणून सांगितली कशी म्हणून उरलें ना ते शिकून 4 मुल्ले ते घालन कडेन बांदिल्लो वड्डो आदी थंय वचून आमकां पळोवचें गेलें येरगोळाचें केरें आमकां आदीक पळोवचें मेळटा उद्दावले समोर राबता थंय हें पळयलें तशी मात्र भरती जनाक एक म्हणून शॉक शे येता कसलो ताकद आसा बाय पळोवचें हे काड्डेसर आसतात ब्राह्मण हांगेले सर कसलो ताकद आसा म्हणून एक मना दिसलें हाकाय तेन्ना
सुमार कड़े देखो सगळं हागे पळोवचें येवचें सगळं सुरू जालें टिकाचार्य म्हळ्यार अद्वितीय तशी अशी म्हण जाल्यार आत्तां ताजे बघ अहम कसलें नाशिल्लें केन्नाय ताका दिश्ट आशिल्लें एक मध्वाचार्य ग्रंथा निमित्त म्हाका नांव व्हरतूं ना जाल्यार म्हाका खंय नांव पूण सांगू तागेलें मात गेल्लें तशी ताणें विद्याधिराजा म्हणून एक शिश्या घेवन ताका एक संन्यासनी दिता ताका पट्टवरें कोण दिता आषाढ बहुळ पंचमी दिवस मळकेडा भितर ताणें वृंदावन प्रवेश करचें तेन्ना त्या आदिकत आमच्या मळकेडा वृंदावन पळोवचें येता थंय पळोवचें मेळटा तागेले लागीं कडेन ते किल्ले भितर आशिल्लें तागेले गुरुलें अक्षोभितीर्थ वृंदावन हांगा थंय मरुस्थापन करपाची ते दोनी आमकां आदिक पळोवचें मेळटा मळकेडा गेल्यार सक्कल सांगताची आमगेले मध्वाचार्या नंतर मुनी म्हळ्यार एक जण म्हणून केल्लें एक कोण म्हणून जाल्यार जयतीर्थरू एक व्यासराय स्वामी हांकां सगळे हे एक जण म्हळ्यार आनी ह्या मध्वाचार्य 3 जणां मुनित्रयरू म्हूण नांव पळयलें दोनीचे काणी ही सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्ले मल्ले मम्मा एक मिगेल नमस्कार ब्रह्मांता गुरुव साक्षात् इष्टम दैवम त्रयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि कृष्णार्पण।